कितें आयकलां आमी आनी कितें म्हणून आमी भितरल्यान पळयलां. जेजू आमकां सदांच सांगता, दोळे कान तुमकां दिलेले आसा, पूण दोळे आसून तुमी पळयनात, कान आसून तुमी आयकनात. देव आमचे कडेन सदांच उलयता आनी आयज आपल्या उतरांतल्यान ताणें आमकां सांगलां. कितें म्हणून सांगलां ताणें? पळयात, आयज तो आर्कार आसलेलो ताका ताणें कितें म्हणलें? जेजून ताचो भावार्थ पळयलो, ताणीन ताचेशी ताका कित्याक काडलेलो? ताका बरो करच्याक, आरिंतलो. पूण जेजू कितें म्हणटा ताका? तुजी पातकां बोगसली. म्हणजे भितरल्यान आमची चिंतना, भावना, इंतेसां आसा, थिंचूर आमकां नितळकाय जाय. आनी थिंचोच तो नितळकाय आसत, आमी देवाच्या एकवटान तर रावत जाल्यार आमकां सगळे कुडीक भलायकी मेवतली. आनी पयल्या वाचपान पळयल्यांक त्या लोकांक परजेक पर्यान बरेपण मेवतलें. ना जाल्यार तांकां ते मारून उडयतले. कोण मारून उडयतलो? देव? ना, पातक. जेन्ना आमी पातक करता तेन्ना पातक आमकां सोडिना, आमकां एमखोणान उडयता. आनी हे भाशेन दुसऱ्या कोरारान आमी पळयता, जेन्ना आमी पातकान पडोन एमखोणान पडटा तेन्ना आमी देवाकूय थिंचूर ओडून घेता, कित्याक तो आमकां एकवटून आसा. असलें आमी करूंक फावना. तर हे आमचे दोळे उक्ते करया आनी पळोवया. आतां रोमच्या रगत साक्षांनी 150 वर्सां खूब पिडापीड सोंसले. पयलो आयलो निरो, 4 वर्सां. ताणें इतलें पिडापीड क्रिस्तांवांक दिलें. तो मातसो सारको नाहल्लो, सुटलोलो. ताणें 1/3 3 भाग रोमाचे जोडून उडयले. आनी तो सारको ना म्हणून ताचे सगळे मंत्री जाणा आसलेले. पूण ताणें कितें केलें? हें बोगलांट क्रिस्तांवांचेर घातलें आनी तांकां इतलें पिडापीड दिलें. तांकां जोडून ते रस्त्याचेर तांकां जोडून वताले. म्हणजे ताका ताचें रोथ घेवन ते सायडींतल्यान वचपाक अशें तांकां कोत्ताले. तांकां जनवरांचीं वस्त्रां घालतालीं आनी तांकां मागीर भाल्यांनी मारताले. पूण थंयसर भितर क्रिस्तांव आसात. हे भाशेन तांकां कितलें पिडापीड दिलें, पूण ती एकदम घोट रावली. मागीर आयलो डोमिशन. ताणें 9 आनी 5 वर्सां तांकां दिलें. हे भाशेन प्रत्येक जो पातशाह आयलो थंयसर ताणें तांकां पिडापीड दिलें. ताचे उपरांत 107 वर्सां त्राजान म्हणटा पळय त्या पातशायेन ताका पिडापीड दिलें. त्या उपरांत हेड्रियन आयलो 135 वर्सां. त्या उपरांत आयलो मार्कस ऑरेलियस 180 वर्सां. ताणें इतलें पिडापीड आमच्या क्रिस्तांवांक थंयसर रोमाक दिलें. ताचे उपरांत 222 वर्सां आनी एक आयलो. ताणेंनूय तशेंच तांकां खूब पिडापीड दिलें, सेप्टिमस सेवेरस म्हणून. त्या उपरांत आयलो डेसियस म्हणून आनी वलेरियन आनी शेवटी आयलो डोमिटिशन. हे परी 303 वर्सां पर्यंत ताका इतलें पिडापीड दिलें, इतलें ताका मारहाण केलें. त्या उपरांत आयलो कॉन्स्टंटायन. ताणें मागीर क्रिस्तांवपण एक त्या रोमचें धर्म म्हणून ताणें पत्करलो. आनी हे परी 314 वर्सां ताणें क्रिस्तांवांक म्हण तूं रोजा दिली आनी तांकां मागीर बरे भशेन जेवपाक दिलें. पूण तरी पूण मागीर आनिकूय खूब तांकां पिडापीड दिलेलें आसा दुसऱ्यांनी ताचे उपरांत आयल्या उपरांत. तर आमी जाणो इतलें पिडापीड ताणें सोंसलेलें आसा. आयच्याय काळांत तशेंच जाता. खूब क्रिस्तांवांक पिडापीड दिता. दुसरीं दितात पूण खूब पाटी क्रिस्तांवांक दितात. कित्याक लागून? कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावना तेन्ना
आमी दुसऱ्यांक मागीर वायट करूंक लागता. तर हे क्रिस्तांवांचें मार्तीरपण पळोवन आमी हें जाणो जावया, मार्तीरपणानूच क्रिस्तांवपण वाडटा. दुसरें म्हणजे ती खरो बावार्द जियेताली आनी आपल्या खऱ्या बावार्ता पासत ताणें आपलो जीव दिलो. जेजू तांचे बरोबर आसलेलो आनी जेजूच्या एकवटान ती दुसऱ्यां पासत आपलें जिवीत वारयताली. आनी तिसरें म्हणजे आमचेरूय असली पिडापीड येत तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, जेजूच्या एकवटान रावंक जाय. आनी जेजू आमचे भितर आहा म्हणटच आमकां तो आमची चिंतना भावना चाल नितोळ करून ताचे सारकें करून आमकां कसलेंय पिडापीड सोंसूंक तो घटाय दितलो. आनी हे परी आमी ताचे सोबे अदृश्याचेर देंवचाराचेर विजय जोडटले हांव. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या दिसा आमी देवाची मदत मागया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूच्या एकवटान रावया. सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडून बरें आनी वायट आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जावया आनी जेजू जो आमचे सगळें जियेता ताच्या जिवितान आमचें जिवीत सादया.